नमस्कार. या खाशेल्या ब्रॉडकास्टा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. जनरली आमी केन्नाय सुपर एक्सक्लुसिव्ह बी असले शब्द वापरनात. आज वापरपाची परिस्थिती आयल्या कारण प्रश्नय तितलोच गंभीर आसा. खंयच्याय राज्याच्या किंवा राष्ट्राच्या इतिहासात असे काही खीण येतात ज्या वेळार त्या राज्याचे किंवा राष्ट्राचे अस्तित्व सांबाळून दवरपाक सगळ्या जनतेन फुडें सरचे पडटा, उबी जावची पडटा, झगडचे पडटा, संघर्श करचो पडटा, कारण त्या एका मुद्द्याचेर त्या राज्याचो जीवन आणि मरणाचो प्रश्न येवन रावता. आज ज्या प्रश्नाचेर आमी ही कार्यावळ करतात आणि जे आमी तुमकां दाखयतले तातूंतल्यान एक गजालीची जाणीव प्रत्येक गोंयकाराक जातली की ज्या म्हादयचेर येदे व्हडले रणकंदन चालू आसा ते कितें, एक्चुअल थंय वस्तुस्थिती कितें आसा आणि फुडें गोंयचें जातलें कितें. थंय गोंयच्या मिडियाक, गोंयच्या कॅमेरा पर्सन्साक, रिपोर्टराक वचप म्हळ्यार सुद्दां रिस्क. अशें आसतना प्रुडंटान आपले 2 रिपोर्टर 2 दिसां खातीर थंय धाडले. ते रानांतल्यान भोंवले, वेगवेगळ्यो वाटो सोदून काडून तांणी कर्नाटकान नेमकें कितें केलां हाचे व्हिज्युअल एविडन्स घेवन ते परत आयले. आज आमी तुमकां हे व्हिडिओ एविडन्स दाखयतात की म्हादयचें कितें जालां आणि जें जालां ते पळयतकच गोंयचें कितें जातलें. सो बिफोर आय मूव अहेड आणि आमी त्या दोनूय रिपोर्टरा कडेन उलयतले, तांचो 2 दिसांचो अनुभव, तांणी थंय कितें पळयलें ते पळयतकच तांकां कितें दिसलें, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी चर्चा करतले. पूण सगळ्यात पयलीं आमी तुमकां एक्चुअल परिस्थिती दाखयतात कणकुंबी किती जाल्या ती कळसा बंडोराची. गोंयचेर केदी व्हडली हावळ आयल्या ते हे पळयतकीर तुमकां लक्षांत येतलें. सुरवातीक हो व्हिडिओ पळोवया आणि मागीर मुखार या, जातूंतल्यान दरेका गोंयकाराक ही जाणीव जावप म्हत्वाची की हो फक्त मांडवीचो किंवा सॅलिनिटीचो किंवा उदक कमी जावपाचो प्रश्न न्ही, तर हो गोंय उदकाक पातीशेर जावपाचो प्रश्न आणि ताची ऑलरेडी सुरवात जाल्या. आमचे कडेन वेळ ना, आमचे कडेन सद्याक कसलोच स्कोप ना मुवमेंट करपाक की आनी एक 4 दिसांनी पळोवया, आनी एक 8 दिसांनी पळोवया, हे करपाची परिस्थिती उरली ना. आणि हांव खूब विचार करून हे शब्द वापरता की गोंयाक उदकाक पातीशेर करपाची सुरवात जाल्या. कशी जाल्या पळोवया. कर्नाटकाक सुप्रीम कोर्टाचे कोत ना आणि लवादाकूय कर्नाटक मीठ घालिना. कणकुंबीची जमिनी परिस्थिती पळयल्यार म्हादयच्या पात्राची दोंगर फोडून नासधूस करून न्हंयचे निसंतान. प्रकल्पाक कसलीच मान्यता नासतना कोर्टाच्यो स्टे आसतना म्हादयचे उदक व्हरपी कालवे 90% वयर तडीक. प्रुडंटाची टीम दोंगरांतल्यान खडपांतल्यान वाट काडीत म्हादयच्या कर्नाटकांतल्या उगम सुवातीचेर पावली. थंयचे लोक वाटाडे जावंक सोडा, उलोवंक सुद्दां भियेतात. धरण कांडली पळोवंक कर्नाटकाचे इतले पुलिसिंग आणि सरकाराचो टेरर, तरी काय थळाव्यांनी धाडस केले ते मोठे. कॅमेराचेर न दाखोवपाच्या अटीर टीम प्रुडंट तांचे उपकारी. परिस्थिती पळयात. हो म्हादयचो एक फाटो, असे 3 फाटे. ह्या फाट्यांतल्यान अशे तरेन ती गोंयांत येताली.
मात हे वाटेन सगळे उदक कर्नाटकाक चल्ले. जी म्हादय नदी ही कणकुंबी गांवांतल्यान सुरू जाता तेच उदीक आमकां गोंयान येयल्ले आहा, थंयसर आमी पावल्ले आसा. तुम्ही पळयता आसतले हे कणकुंबी गांवांतल्यान ती म्हादय न्हय ती आमची सरळ गोंयान वयता. आमी जे उदीक वापरता ते आतां सद्याक कर्नाटका गव्हर्मेंटान जे तेंचो प्रोजेक्ट केला डॅम करपाचो तो, ते उदीक हे उदीक कर्नाटक वापरतले. हेच्या खातीर जे डायवर्जन केला ते तुमी पळोवंक शकता की हे उदीक आमचे सरळ येताले ते सद्या गोंयान वचना, ते ऑलरेडी कर्नाटकान डायवर्ट केल्ले आहा. ते तुमी पळोवंक शकता यू टर्न कसो मारलेलो आसा तो. डोंगराचे दोंगर पोखरून आणि रानांचे निसंतान करून म्हादय कशी वळयली ते डडडडीत दिसता. आता पावसाळ्यातच ती कशी हाडटा पळयात. गिमांतली परिस्थिती उरली पयस. उत्तर गोंयाक उदका पुरवण करपी हणजून धरणाक थोड्या तेंपान फक्त गाळ उरपाचो आणि गोंयकारांच्या तोंडात नळाची माती. अशें तुमकां ओमकारान सांगलें ही जी म्हादय नदी आसा ती गोंयान सरळ येताली ती तेंच्यानी डायवर्ट करून भितर येयल्ली आसा. जे उदकाचो फ्लो सगळो तो कर्नाटकान वता. तशें आमी तुमकां दाखयतलें किंवा जो गोवान ओरिजिनल फ्लो वयतालो हो त्या फ्लोर तुमी पळोवंक शकता. हांगा उदकाचो कांयच फ्लो ना. जी परिस्थिती आतां पावसान आसा गरमेन तुमकां कांयच हांगा एक थेंब सुद्दां दिसचो ना. फूल सुकी आसतली जमीन, उदकान म्हादयची एक थेंबय येवचो ना. आनी जशें हो फ्लो वयतलो तसो तसो तो फुडें थंयच्यान डॅम बांदला. थंयसून त्या डॅमांतल्यान अंडरग्रावंड पास करून त्या कर्नाटकान डायवर्ट करतले. दोंगरांतल्यान खडपांतल्यान पायपीट करीत कर्नाटक चोरया धरण घालता ते सुवातीर प्रुडंट पावले. सुवात मुख्य रस्त्यावेल्यान सुमार 4 किलोमीटर भितर रानात. ही वाट जितली खडकाळ, वाटेर रानवटी जनावरांचो जितलो भय ताचे परस कर्नाटकाच्या प्रशासनाचो टेरर चड, ताचीच धाकधूक. कर्नाटका ह्या कणकुंबी ह्या गांवांत जंय कर्नाटकाचो कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट डॅम जो प्रोजेक्ट येवपाचो ते आमी हांगा आतां तुमी पळयता आसतले फाटल्यान जी ही तुमकां म्हादय ही म्हणटा ती म्हादय आमची गोंयान येता. ही पास जावन आमकां सरळ आमकां ती गोंयान येता. तेंचो प्रोजेक्ट कर्नाटकाचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो हांगा येवपाचो आहा. सो हांगा येवन तेंचो डॅम जातलो आनी हे सगळे उदीक आमचे गोंयान वयता ते सगळे आडकोन उरतले. हे सुवातीर धरण घालपाचो प्लान थारला. बांद न्ही धरणूच ते. म्हादयच्या एका फाट्यार कशें उदक वळयला आणि गोंया वाटेन येवपी न्हंयचे पात्र कशें आटला ते पळयात. म्हादयक आडावपी ह्या बांदाचे धरण घाल्या उपरांत तीच परिस्थिती हे सुवातीर जातली. ह्या प्रकल्पाक आतां मेरेन कसलीच अधिकृत मान्यताय आणि पर्यावरण क्लिअरन्सां नात. मात तरी केंद्रा कडेन दादागिरीच्या बळार कर्नाटक कालव्यांचे 90% कालवे तडीक लावन मोकळे. ह्या महाकाय कालव्यांनी गोंयचे म्हादयचे उदक कर्नाटकाक वचपाचे. सध्या म्हादयचे उदक वता ते मलप्रभेत आणि धरण तडीक लागतनाच कालवो भरून उदक कर्नाटकाक. तशें आमी दाखयतले की तुमकां फाटल्यान जो डायवर्ट करून तेंच्यांनी उदक कॅनलान येयला म्हणटालो हो तो कॅनल. ज्या कॅनलांतल्यान तेंच्यांनी उदक फूल डायवर्ट करून कर्नाटकान येयल्लो आसा. आमी हो कॅनल फॉलो करून तुमकां फुडें आनीक व्हरतले जंय तेंच्यांनी बांद घालून उदक आडून सुद्दां दवरलेलें आसा. जे पयली फ्लो परतो येतालो त्या दुसऱ्या सायडींतल्यान जो म्हादयेन ती फ्लो कशी हाडिल्ली आसा तेंच्यांनी. परिस्थिती गोंयान कर्नाटकाक लवादान थारायल्लो उदकाचो वांटो दिवपाची न्ही, कर्नाटकान सोडल्यारूच म्हादयचो थेंब गोंयकारांच्या ताळ्यार पडपाचो. गोंयची लायफलायन म्हादय वेली, म्हादय गेली. ओके, आता तुम्ही पळयल्ले आसा की आमी स्टुडंटाची टीम ही म्हादय नदीचे ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करता. तुम्ही पळयले आसतले म्हादय नदी जी स्टार्ट जाता थंयसर स्टुडंट टीम पावल्ली आसा. तुम्ही हे बी पळयले की कशें कर्नाटकान डायवर्ट केले उदीक, मागीर तेजो डॅम खंयसर जातलो हे बी तुमकां पळयल्ले आसा. लास्ट तुम्ही पळयता आसतले जे डायवर्ट करून जे उदीक वयता ते हे सरळ कॅनलांतल्यान हे ऑलरेडी मलप्रभेक हे जॉईन जाता उदीक. ऑलरेडी तेंच्यांनी डायवर्ट करून उदीक वयता. हो लास्ट कॅनल जो अंडर पास आहा ह्या अंडरपासांतल्यान डायरेक्ट उदीक वचोन मलप्रभा हेजेर येतले. आता लास्ट सिच्युएशन आता कितें गव्हर्मेंट कितें करपाक ते गव्हर्मेंट थारयतली. कणकुंबीच्यान तुकाराम मराठे वांगडा हांव ओंकार पहारी, स्टुडंट मिडिया खातीर. आता जो व्हिडिओ आम्ही तुमकां दाखयलो तो पळयतगीर खंयच्याय गोंयकाराच्या मनाक जिवाक भंय दिसपाचो. एक कडेन तुम्ही पळयतात की जी न्हंय व्हांवन येताली ती टर्न जावन कर्नाटकान दुसरी वटेच्यान व्हेली. दुसरी जे एक महत्वाची ट्रिब्युटरी आसा म्हादयची थंय कॅनाल बांदून व्हेली. तिसरी एक व्हांवता, पण ह्यो तीनय ट्रिब्युटरीज इव्हेंच्युअली ज्या जाग्यार पावतात आणि बाकीच्योय महत्वाच्यो सोर्सीस ऑफ वॉटर
ज्या जाग्यार येवन एकठांय जातात त्या जाग्यारय कर्नाटक बांद घालून डॅम बांदपाक पळयता. हो डॅम बांदतकीर कितले उदक गोंयाक येतले? आमकां जी माहिती मेळटा त्या माहिती वेल्यान 70% 70% उदक येवपाचे बंद जातले. हाजो अर्थ साध्या शब्दां भितर जर सांगपाचो जाल्यार ज्या गोंयच्या उदकाची सप्लाय आणि खास करून उत्तर गोंयच्या उदकाची सप्लाय ज्या अंजुणे डॅमाचेर पुरायपणान अवलंबून आसा तो अंजुणे डॅम फक्त पावसाक थंय उदक आसतलें. पावस सोंपलो की कांय आसना. 70% अंजुणे डॅमांतल्या उदकाची सप्लाय कमी जातली. उदकाक पातीशेर जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ही वस्तुस्थिती. आता आमी तुमकां दाखयतात प्रॉपर मॅपिंगाच्या आधाराचेर खंयच्यान कशें उदक गेलां, कशें व्हेलां आनी इल्लेशें उदक सध्या येता तेंय बंद करपाचो प्रयत्न चल्ला. ही मॅपा वेल्यान केल्ली विस्कटावणी पळोवया आनी मागीर जे आमचे 2 रिपोर्टर वचून 2 दीस थंय रावन जाणी हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन रानांतल्यान चोर वाटांनी वचून जी सगळ्यो गजाली सोदून काडल्यो तांचे कडेन उलोवया. ओके, जशें तुमकां ओमकारान सगळें सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे हांव तुमकां मॅप एक्सप्लेन करता की एक्चुअली खंयच्या प्लेसीर आनी कशें ती डायवर्ट केल्ली वयतली आनी तुमकां आमी त्या ग्रावंड झिरो वयली विज्युअल सुद्दां ह्या एक्सप्लेनेशनान दाखयतलो सो तुमकां समजपाक आनी कळपाक बरें पडटलें. ही जी एरिया आमी पळयता ही फूल कणकोंबी एरिया जंय ऑलरेडी हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी बांदून कंप्लीट केल्लो आसा. जंय आमकां ही कॅनल पळोवंक शकता आमी. ही जी कॅनल तेंच्यांनी ऑलरेडी बिल्ड करून जाल्लो आसा कंप्लीट. सो आतां तेंच्यांनी ह्या कॅनलाक उदक खंयसून हाडटान कशें डायवर्ट केल्लें आसा तें तुमकां हांव दाखयतां. सो तुमकां हांव टोटल 2 डायवर्जन जे ह्या कॅनलाचेर तेंच्यांनी म्हादयचो केल्लो आसा ते तुमकां हांव एक्सप्लेन करता. पयलो डायवर्जन जो मेजर डायवर्जन आमी म्हणूंक शकता तो आसा हांगा. ही जी एरिया आमी पळयता हांव तुमकां मार्क करून दाखयता. हो स्पॉट हो जो मेन डायवर्जन आसा हांव तुमकां मार्क करून दाखयता. हो जो म्हादयचो फ्लो एक्चुअली येता तो असो येता, तो असो वयता आनी हो चल्लो गोव्यान. सो जशी हो फ्लो येता म्हादयचो हांव तुमकां मार्क करता. हो म्हादयचो फ्लो जो एक्चुअल आसा तो तेंच्यांनी तो डायवर्ट केल्लो आसा असो जो व्हेला तेंच्यांनी ह्या कॅनलान. हो तेंच्यांनी व्हेला आपल्या कॅनलान जे आमी ऑरेंज कलरान मार्क करया. सो जी मेन फ्लो आसतालो हो जो तेंच्यांनी डायवर्ट करून घेवन गेला आपल्या जो कॅनल बांदलेलो आसा कणकोंबी थंय. जो डायवर्जनान जितलो फ्लो तो उदकाचो किंवा म्हादयचो आमचो असो येतालो तो डायवर्ट जावन असो गेल्लो आसा. इतलेंच न्हू, ही न्हंय आसली पयलीं जी उदक ह्या सायडसून फ्लो अशें जातालें जी अशी फ्लो जावन ती परत म्हादयन जॉयन जाताली तो सुद्दां फ्लो तेंच्यांनी हांगा कोणोन जी बुलडोजर घालून कॅनल करून तेंच्यांनी तो फ्लो रिवर्स तेंच्यांनी परत आपल्या कर्नाटकान व्हरता तसो केल्लो आसा. हेजे खातीर तुमकां एक्चुअल व्हिडिओ फुटेज दाखयता जे आमी ग्रावंड झिरो वयल्यान घेवन येयल्ले आसा. आतां पळय शकता तुमी की ही म्हादय नदी जी थंयच्यान स्टार्ट जाल्ली आहा ती सरळ उदक गोंयान येता. पण कर्नाटकान प्रोजेक्ट केला ते डॅम प्रोजेक्ट केला ते पळोवंक शकता तुमी की कशें ते डायवर्ट केल्ल्या कर्नाटका उदक जे हे सरळ तुमकां दिसता थंयच्यान उदीक अशें येवन ऑलरेडी तेंच्यांनी डायवर्ट केला आनी हे कर्नाटकान गेल्ल्या. तेंच्यांनी ऑलरेडी थंयसर कॅनल सगळ्यांनी बांदल्या. ऑलरेडी तेंचे उदीक थंयच्यान पास जाता. आतां तुमी पळोवंक शकता की आतां तुकाराम सांगतलो की तुमकां की हे उदीक पयलीं कशें वयतालें आनी कितें जालें परिस्थिती. एक्चुअली ह्या उदकाचो जो फ्लो आसलो तो असो येवन हो वाट जो आसा ही गोव्यान वयता. ही फ्लो उदकाचो गोव्यान असो वयतालो जंय आतां उदकाचो कांयच फ्लो ना. फूल तेंच्यांनी खणून हो जो वाट तुमकां ओमकारान सांगलो हो उदक जे तेंच्यांनी क्रॉस केला म्हणून हो वाट हांगा कांयच नासलो. हो फूल पॅक आसलो आनी उदकाचो फ्लो फूल गोव्यान आसलो. तेंच्यांनी ही वाट खणल्या आनी ती आपल्या कर्नाटकान व्हरपा खातीर डॅमान व्हरपा खातीर तेंच्यांनी कॅनल करून वाट करून घेतल्या. सो
हो जो मेन डायवर्जन आसा फर्स्ट डायवर्जन, तसोच हांव तुमकां सेकंड डायवर्जन दाखयता तेंच्यांनी जो केल्लो आसा, जी म्हादय फ्लोन येताली, जे हांव तुमकां मार्क करून दाखयता. हांगा एक न्हंय आसा, जी न्हंय अशी फ्लो जाताली ह्या सायडीक, आनी हो परत वचोन थंय म्हादईन जॉयन जातालो, जो परत गोंया येता. तो फ्लो तेंच्यांनी डायवर्ट केल्लो आसा. जेव्हा हांव तो ग्रीनान मार्क करता, हो फ्लो जो असो येतालो, तो फ्लो तेंच्यांनी डायवर्ट करून हांगा कॅनला थ्रू तेंच्यांनी ह्या सायडीक धाडला. जी तेंच्यांनी कॅनल बांदिल्ली आसा तितून थंय वचोन जॉयन जाता. पळय तुमी पळोवंक शकता, जशें हांवें तुमकां दाखयल्लो आसा, हो जो एक्चुअल फ्लो आसलो, ओरिजिनल फ्लो उदकाचो, तो परत म्हादईन वचोन जॉयन जातालो. तेंच्यांनी तो डायवर्ट करून तेंच्यांनी परत तो जो कणकुंबी तेंच्यांनी कॅनल बांदलेलो आसा, त्या कॅनलान डायवर्ट केल्लो आसा. सो हो फ्लो फूल स्टॉप जावन परत तो चल्लो कणकुंबी, जो हांगा तेंचो अंडरग्रावंड कॅनल जो आसा, तो डायरेक्ट वचोन मलप्रभा मेवता. त्या थ्रू जी मेन मेजर हेजे वयल्यान येताली हो फ्लो आनी हो फ्लो दोनी तेंच्यांनी व्हरोन मलप्रभा जॉयन केल्लो आसा, जी मेजर आसताली त्यो. तो तुमकां हांगले एक सेकंड स्पॉटा वयले सुद्दां तुमकां विज्युअल्स दाखयता. हो जो न्हंय तुमकां दिसता, ही न्हंय जी पयली फ्लो जावन म्हादई वचोन जॉयन जाताली, तेंच्यांनी हांगा बांद घालून हाडयला आनी तो फूल उदक डायवर्ट करून तेंच्यांनी मलप्रभा हे हांगा व्हरतले. ह्यो मेजर जे डायवर्जन तेंच्यांनी केल्लो आसा, आतां पर्यंत ताजो ऑलरेडी जाल्लो आसा. हितून आमी म्हणूंक शकता की हो ह्या थ्रू आतां आमकां उदक गावपाक डिफिकल्ट जो पावसान आनी गरमेच्या दिसांनी तर फ्लो कांयच आसचो ना. तसो तेंचो आनी एक प्रोजेक्ट येवपा आसा तिसरो, जो येतलो ह्या पॉयंटार. तुमकां दाखयता, हो जो तुमकां पॉयंट दिसता, आमी थंय घालया तिसरो, हो तिसरो पॉयंट. जशें आमकां आयकूंक येयला त्या प्रमाणे हांगा कर्नाटका बांदता आपलो एक बारीकसो डॅम, जितून ते वॉटर फ्लो ब्लॉक करून ते आपल्या गांवांत व्हरूंक शकता. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार ही जी रिवर येता, ही येता गोव्यांतल्यान आनी ह्या सायडीसून एक रिवर येता, जी परत हांगा जॉयन जाता, जी आमी ऑरेंज कलरान मार्क केल्ली आसा. सो ह्यो दोन रिवर येवन हांगा जॉयन जाता आनी तो फ्लो आसा तो गोव्यान जाता. हो तुमी बॉर्डर पळोवंक शकता गोंयचो. सो हो फूल फ्लो आमच्या गोंयान जी सुर्ला आमी वॉटरफॉल म्हणटा, फेमस सुर्ला वॉटरफॉल, त्या वॉटरफॉलाक जॉयन जाता. पूण कर्नाटका गव्हर्मेंटाचो तिसरो प्रोजेक्ट जो म्हणटा आमी, तो हांगा ते डॅम बांदूंक सोदता. हांव तुमकां दाखयता खंयच्या प्लेसीर तो. ते हांगा डॅम बांदूंक सोदता. जर हो डॅम हांगा बांदलो गेलो जाल्यार जें उदक गोंयान येताल्यो तेजो फ्लो हांगा ब्लॉक उरतलो आनी जो फ्लो उदकाचो येताले तो बॅन उरतलो आनी तो उदक हांगा सांठून उरतलें इतल्या एरियान. आनी जें उदक ते पंप आवट करून किंवा कॅनल थ्रू ते परत कर्नाटका व्हरूंक शकता. ह्या स्पॉटा वयले तुमकां एक्चुअल विज्युअल्स आमी दाखयता. ओके, आत्ता तुमकां तुकारामान म्हटलेलें आहा की आमी सद्या कर्नाटका ह्या कणकुंबी ह्या गांवान आहा, जंय कर्नाटकाचो कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट डॅम जो प्रोजेक्ट येवपाचो ते आमी हांगा. आतां तुमी पळयता आसतले फाटल्यान जी ही तुमकां म्हादय ही म्हणटा ती म्हादय आमची गोंयान येता. ही पास जावन आमकां सरळ आमकां ती गोंयान येता. तेंचो प्रोजेक्ट कर्नाटकाचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो हांगा येवपाचो आहा. सो हांगा येवन तेंचो डॅम जातलो आनी हे सगळे उदीक आमचे गोंयान वयता ते सगळे आडकोन उरतले. तुमकां एक्चुअल मॅप थ्रू दाखयल्लो आसा की ते कर्नाटका गव्हर्मेंटाचे एक्चुअल प्रोजेक्ट जे तिसरो दुसऱ्यान पयलो येवपा आसा, ह्यो पयलो आनी दुसरो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा. जर तिसरोय प्रोजेक्ट येता जाल्यार म्हादईन आमकां पिवपा खातीर उदक पावचीत ना. आमची जी अंजुनेम डॅम आसा ती सुद्दां सोंपतली. ही विस्कटावणी सामकी म्हत्वाची एकच गजाल कळपा खातीर की म्हादय वतली म्हणजे एक शब्दप्रयोग चालू असता. त्या शब्दप्रयोगाक आयच्या घडयेक कांय अर्थ उरिल्लो ना. म्हादय गेल्ल्यात जमा. शुद्ध कोंकणीन जर सांगपाक जाल्यार म्हादय गेल्ल्यात जमा. आमचे दोनूय रिपोर्टर जे कणकुंबी गेलेत आणि कळसा बंडोराची पुरायपणान व्हिडिओ एव्हिडन्स घेऊन ते परत गोंया आयल्यात. आज जर गोंय सरकाराक हो व्हिडिओ एव्हिडन्स जाय जाल्यार तोही आमची दिवपाची तयारी आसा. सुप्रीम कोर्टा भितर जर गोंय सरकाराक हे सगळे व्हिडिओज जर वापरपाक जाय गोंयची बाजू म्हणपा खातीर ते आमची दिवपाची तयारी आसा.
हांव वता ह्या दोन्ही रिपोर्टरा म्हळ्यार सगळ्यात पयलीं तुमी आमचे तुकाराम मराठे हांचे मॅपाच्या आधाराचेर केल्ली विस्कटावणी पळयली. वील गो टू तुकाराम अगेन, बट बिफोर दॅट आमचे सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आमचे बरोबर आसात. तांचे कडच्यान जाणून घेवया, आयकून घेवया किती जालें तांचो ह्या 2 दिसांचो अनुभव कसो आशिल्लो. ओमकार, किती जालें नेमकें? तुमी गेले थंय 2 दीस, कशें पावले थंय, किती आहा परिस्थिती? आणि एक गोंयकार म्हण, हांव आज पत्रकार म्हणून विचारना, एक गोंयकार म्हणून थंय म्हादयची परिस्थिती पळयतकीर कितें दिसलें? फर्स्ट प्रमोद, तुका सांगूंक गेल्यार पयलीं कर्नाटकान इतकी तयारी केल्या की थंयसर मिडिया पर्सनाचो कोणाकूच अलाउड ना थंय आतां पर्यंत. आनी गोंयचे सुद्दां येत जाल्यार तांकां घेवपाचेच ना म्हणून अशें पुलिसान तेंच्यांनी सांगून दवरलेलें आहा. सो हेज्या खातीर आमी काल थंयसर सकाळी पावले. पळयत जाल्यार त्या स्पॉटार जे मेन जे कॅनल बांदला पळयत जाल्यार थंयसर सुद्दां पुलीस कोण ना, मात तेंचे कॅमेरा आहा. सो कॅमेरान तेंची कनेक्टिविटी ही डायरेक्ट बेंगलोर आसा. आनी म्हाज्या सोर्सा प्रमाणे सांगले की जी कॅमेरांतल्यान जे कोण दिसता ते कनेक्टिविटी बेंगलोर आसा, थंयसरल्यान तांकां ऑलरेडी कणकुंबी हेका सांगतात की बाबा थंय कोण तरी येयल्या, सो मातशे पुलीस वचून पळया. अशें आयकूंक येयलें की म्हाज्या सोर्सा प्रमाणे की पुलिसांकूय कळ्ळें की आमी येयल्ले आहा म्हणून. मागीर तशें कळयलें की आमी अशे चोर वाटेंतल्यान म्हटल्यार रानांतल्यान आनी हेवटेंतल्यान त्या स्पॉटार गेले. आमी गेले आनी पळयत जाल्यार थंयसर पळयत जाल्यार की जी म्हादय नदीक जे उदीक येता ते पळयत जाल्यार हांव पळोवन थंय हेच जालो की बाबा ही आमचो फ्लो आसलो जो म्हादय नदी आमची गोंयान येताली ती ऑलरेडी तेंच्यांनी यू टर्न केल्लो आहा ऑलरेडी कॅनलांतल्यान. जे म्हादय नदीक येताले उदीक आनी ऑलरेडी यू टर्न घेवन ते वयता उदीक ऑलरेडी. आनी हे वटेनचो म्हादय नदी वचोंक जाय आसली गोंयान, ती पळयत जाल्यार सगळी सुकलेली आहा, सगळी अशें माती सगळी दिसलेली आहा. हे पळोवन हांव थंयसर अजाप जालो की बाबा इतके उशीर कितें करताले काय म्हणून आमचे हे यू टर्न करिसर. मागीर थंयच्यान आमी सरळ रानांतल्यान तशेंच गेले. कोणाक दिसनासतना की रानांतल्यान हांव, तुकाराम आनी आमचो सायदीप बी आसलो आमच्या वांगडा, आमी रानांतल्यान गेले सगळे. आनी एक्चुअल जो थंय डॅम येता थंय वचून पळयत जाल्यार 3 सायडींतल्यान 3 न्हंयो एक जाता आनी एक जावन ती डायरेक्ट आमच्या सकयल डॅमार जी वयता ती मेन 70% म्हणटा पळय आमचे उदीक वयता ते थंय वचून पळयत जाल्यार थंय आतां ते एक्चुअली डॅम बांदपाचे आहा. ते डॅम बांदीत जाल्यार आमकां थंयसर जे हांवें थंय पयल्या पात्रीचे पयले म्हादयच्या ती परिस्थिती थंय जावपाची आहा आतां पळोवन. किती दिसता ओमकार, ज्या जाग्यार ते डॅम बांदपाचे आसात, एक गजाल कळटा की 2 मेजर जे सोर्स आशिल्ले ते सोर्स तांणी ऑलरेडी डायवर्ट केले. तू म्हणटा तिसरो जो मेजर सोर्स आसा जंय आनीक 3 ट्रिब्युटरीज येवन जॉईन जातात, थंय जर डॅम बांदलो जाल्यार ताचो गोंयचेर परिणाम कितें जातलो? तशें सांगूंक गेल्यार गोंयचेर परिणाम म्हटल्यार आमकां उदकूच नासतलें. खरें सांगूंक गेल्यार आमकां उदकूच नासतलें, कित्याक मेन फ्लो जो आहा जो 3 न्हंय एक जाता आनी जो गोंयान वयता तो बंद जातलो. हेजे डॅम जर तांगेलो कंप्लीट जालो, जे अंजुने डॅमा भितर उदक येता डायरेक्टली ते कंप्लीट बंद जातले. कंप्लीट बंद जातले. तू म्हणटा की एक जो कॅनल आसा त्या कॅनलांतल्यान ऑलरेडी उदक वता, दुसरी जी आसा सोर्स तो ताणें ऑलरेडी डायवर्ट केला, आणि तिसरो जो मेजर सोर्स आसा जंय 3 न्हंयो येवन एकठांय मेळटात थंय जर डॅम बांदलो जाल्यार आमकां जगपाक मुश्कील जातलें. हय. एक गजाल मुद्दम विचारता, कारण 2 वर्सां पयलीं हाचे पयलीं तूं हांगेलो कणकुंबी गेल्लो, कणकुंबी वचून वी हॅड टेकन दोज ड्रोन शॉट्स आनी तेन्ना आमी ते दाखयल्ले की कशें करून कर्नाटकान त्या कॅनलाचें काम केलां, ऑलरेडी कंप्लीट जाला इनस्पायट ऑफ स्टे ऑर्डर. हे आमी 2 वर्सां पयलीं केल्ले. तूं आज जेन्ना परत वता आनी ते पळयता, कितें फरक दिसता? फरक म्हटल्यार 2 वर्सां पयले तेतून खूब सुप्रीम कोर्ट स्टे हाडली तरी पण तेंच्यांनी काम चालू दवरलें. आता ते ऑलमोस्ट 100%चेर पावल्या. तांकां फक्त थंय डॅम बांदपाचो आहा, डॅम बांदले की तेंचें काम जालें 100%. तुकाराम, तुम्ही रानांतल्यान बिनांतल्यान कित्याक वचचें पडलें अशें, आनीक एक गोंयकार म्हणून ही परिस्थिती पळयतकीर थंय कितें जाणीव जाली?
या गो एड तुकाराम. जेन्ना आमी भितर सरपा बॉर्डर क्रॉस करून भितर सरपा खातीर प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की जे लोकल्स किंवा कर्नाटकाचे लोक आसा किंवा पोलीस आसा ते जे गोवन रिपोर्टर्स आसा तांकां त्या प्लेसीर वचोंक दिना. तूं जर वयतलो जाल्यार पुलीस आडयता तांकां आनी परत रिटर्न धाडटा. सो तेज्या खातीर आमकां चोर वाट काडून भितर सरचें पडलें. जर आमी चोर वाट काडून भितर सरना जाल्यार आमकां ते स्पॉटार वयपाक एंट्रीच ना, एसेसूच ना. सो तेज्या खातीर आमी जंगलांतल्यान वाट काडून चोर वाट काडून त्या स्पॉटार पावले. जेन्ना आमी त्या स्पॉटार वयपा खातीर चलताले तेन्ना आमी पळयलें की खूब प्लेसीर अशें तेंच्यांनी मार्किंग करून दवरलेले आसा, जे पोल बिल पुरून दवरलेले आसा. तेजेरसून कळटा की थंय ते डेव्हलपमेंट करपाची तयारीन आसा, ऑलरेडी मार्किंग बिर्किंग बी जाल्लें आसा. तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा की जो कणकुंबी आसा मेन प्रोजेक्ट तेंचो जो डायव्हर्जन केल्लो तेंचे अशा प्रकारे डायव्हर्जन केल्लो आसा की फाल्यां जर कोण विचरीत जाल्यार म्हणू शकता की तो आमी कांयच करूंक ना. जो मेन डायव्हर्जन आसा थंय तेंच्यानी फक्त खणल्या, थंय सिमेंटीचें कांयच काम करूं ना किंवा कॉन्क्रीट असो कांय ना. कोण विचारता अशें म्हणपाक की आमी खंय कामूच करूं ना, ते नॅचरली फ्लो वयता म्हणून. पूण एक्चुअली जर लक्ष घालून पळयत जाल्यार जे कॅनलान तें उदक आमचें आतां डायवर्ट केल्लें आसा तें उदक एक्चुअली म्हादईन फ्लो जातालें. सो तेंच्यांनी ती स्लोप वाडयली आनी उदक डायवर्ट केलें कॅनलान धाडलें. इंटरेस्टिंग, तू जे ऑब्झर्वेशन सांगता इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो तू म्हणटा की ताणी अशे तरेन एक जो मेन फ्लो ताणी डायवर्ट केला तो अशे तरेन केला की जमनीचो स्लोपच चेंज केला, बांदकाम कांय केलें ना. सो उदक आयलें की ते ऑटोमॅटिकली जो स्लोप आसा जी देंवती तयार केल्या त्या देंवते वेल्यान उदक तांची कॅनला भितर वता. सो सांगपाक मेळटा की आमी कांय कॉन्क्रिटाची बांदकाम केलें ना, पण तकली इतली बरी वापरल्या की स्लोप चेंज केल्ल्यान उदकाचो फ्लो आपुणसो चेंज जाला आणि देंवते वेल्यान उदक तांची कॅनला भितर वता. इज दॅट वॉट यू आर सेइंग? येस, सेम. जर तो तसो फ्लो काडटा आनी तेच्या फुडें वचोन मागीर जो कॅनल बांदला तो अंडरग्राउंड बांदला. सो फुडें जेन्ना तुमी वयतले तितलो जो आमी म्हणटा कणकुंबीचो तो एक 50 मिटराचो एरिया आसतलो तितलो तेंचो तो कॉन्क्रीट दिसता. आफ्टर दॅट तो फूल अंडरग्राउंड. कोण म्हणूंक सुद्दां शकचो ना की उदक सकयलच्यान मलप्रभान वयतलें किंवा तेंच्यांनी कॅनल बांदलेलो आसा. आणि दुसरो जो सोर्स म्हणटा तुमी जो कॅनला भितर उदक वता तो सोर्स ताणी कसो मॅनेज केला? एक सोर्स जो येतालो तो डायरेक्ट कॅनला भितर सोडला, जे बांदकाम आमकां दिश्टी पडटा कॅनलाचें तें. या तुकाराम. हय हय, तो मेन जो आसा, जो बारीक न्हंय आसा ती मेन बारीक न्हंय ती जी एक्चुअली फ्लो जाताली ते कॅनल थ्रू ती म्हादईन येताली. सो तेंच्यांनी तो कॉन्क्रिटाचो स्लॅब्स कशे घातल्या, स्टेप्सां खंय केल्या आनी तेंचे ती देंवयली आनी ती त्या सायडीक जी कॅनलाचो तेंच्याचो बांद को घातला त्या सायडीक स्लोप दिली आनी ती उदक थंय देंवयल्या. तशीच जर आमी पळोवंक वयतात ती न्हंय आसा त्या न्हंये फाटसून जी म्हादई व्हाता ती सुद्दां तेंच्यानी फुडसून हाडून डायवर्ट केल्ली आसा. थँक्स अ लॉट ओमकार, थँक्स तुकाराम. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका एक गजाल सांगचीशी दिसता, जेन्ना ट्रायब्युनलान एवॉर्ड दिलो तेन्ना ट्रायब्युनलान गोंयाक सांगिल्लें की तुमी अमके टीएमसी उदक कर्नाटकाक दियात म्हणून मॉन्सुना भितर पावसाच्या दिसांनी, जे गोंयान सुप्रीम कोर्टाक सध्या चॅलेंज केला. आज आमी स्वता आमच्या रिपोर्टरांनी वचून पळयली जर परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयान कर्नाटका दिवपा खातीर उदक ना. कर्नाटक गोंयाक दितले काय ना हो प्रश्न तयार जाला. गोंय इतली टीएमसी उदक कर्नाटकाक दितले ही परिस्थिती उरलीच ना. कर्नाटक गोंयाक कितें दितले काय कितें, इतल्याचेर परिस्थिती पावल्या. हांव इतल्याचेर थांबता. प्रत्येक गोंयकारान हाचेर विचार करचो आनी कृती करची. कारण हांवें सुरवातीक सांगिल्लें, कांय राज्यांच्या किंवा राष्ट्रांच्या इतिहासात अशे खीण येतात जंय जर संपूर्ण जनता जर उठली ना आणि फक्त जर आमी राजकारण्यांचेर अवलंबून रावले जाल्यार राज्याचो घात जातलो, आमचो घात जातलो. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.